म्हादयचो विषय अजूनही सर्वोच्च न्यायालयांत आसा आणि कायद्याप्रमाण खंयच्याच प्राधिकरणाक वा केंद्र सरकाराक लेगीत म्हादयचें उदक वळोवपाचो कसलोच हक्क ना अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली। केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्लो परवानो हो फकत तांत्रीक परवानो आसा। अभयारण्यांतले उदक कायद्याप्रमाण फकत वायल्ड लायफ खातीरूच वापरपाक येता। ते खातीर ज्या कर्नाटकाच्या ज्या डीपीआराक मान्यताय दिल्या त्या डीपीआराची प्रत आमी केंद्र सरकारा कडेन मागल्या। ती पळोवन आमी आमचे म्हणणे आमी केंद्र सरकारा मुखार मांडटले अशें स्पश्टीकरण पांगमान दिलां। खेळा मळार गोंयचें नांव जावचें देखून तरणाट्यांक खेळाच्या मळार फुडें व्हरपाक गांवांनी खेळाच्यो टुर्नामेंट सर्ती आयोजीत करप म्हत्वाचें आसा अशें मायकल लोबो हांणी सांगलें। साई पर्रा क्रिकेट स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशन हांच्या जोड पालवान लोबो वाड्यार 11वो ऑल गोवा लेट विन्सेंट लोबो बॅडमिंटन टुर्नामेंटाची सर्त आयोजीत केल्या। ही सर्त 1 जानेवारी ते 26 जानेवारी मेरेन सुरू आसतली। या सर्तीचे उक्तावण आमदार मायकल लोबो हांणी केले। या वेळार शिवोलची आमदार डिलायला लोबो आणि पर्रा पंचायतीचो उपसरपंच डॅनियल लोबो आणि हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। भाजपा सरकारान नव्या वर्साची सुरवात स्कॅम करीतूच सुरू केल्या अशें म्हणीत काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सरकाराचेर टिका केल्या। पर्पल फेस्टाचो टेंडर सोमारा ओपन जावपाचो आशिल्लो जाल्यार ताचें काम आदल्या रातच्यानूच कशें सुरू जालें अशें अमित विचारता। हे सरकार खासा श्रमतेच्या लोकांक लेगीत सोडिना अशेंय म्हणीत अमितान सरकारांचेर फोग काडला। जीएसटी बुडोवपी वेवसायिकांचेर खर कारवाय करतलो मंत्री माविन गुदिन्होन शिटकावणी दिल्या। पोरूच्या तुळेन गोंयच्या डिसेंबर म्हयन्याच्या जीएसटी कलेक्शनात 22% उणाव दिसून आयला। हे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक मंत्री माविन गुदिन्होन जाप दिली। महसूल गळती सोदून काडून ही गळती जावची न्हय म्हूण प्रभावी उपाय येवजण करतले अशें तांचें म्हणणें। डिसेंबर म्हयन्यात जीएसटीच्या माध्यमांतल्यान 460 कोटी रुपयांचो महसूल एकठांय केला। फाटल्या वर्सा हेच संकलन 592 कोटी रुपया आशिल्ले। एप्रिल ते ऑगस्ट म्हयन्यात जीएसटी संकलनात उणाव दिसून आयिल्लो। उपरांत सप्टेंबर म्हयन्यात तातूंत 33% जाल्यार ऑक्टोबरांत 32% वाड जाल्ली। मात नोव्हेंबर आनी डिसेंबर म्हयन्यात तातूंत परतून उणाव दिसून आयलो। पर्यटन हंगाम सुरू जाले उपरांत हे संकलन वाडपाची आस्त आशिल्ली। मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड हो दर एका पेडणेकाराचो हक्क आसा आनी तो मेळसर आमी वोगी रावचे नात। पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी शिटकावणी दिल्या। देखून आमचे पाशयेस पेड्ड्यार जावपाची सरकारान वाट पळोवची न्हय अशें तांचें म्हणणें। मोपा विमानतळा कुशीक आशिल्ल्या 12 जण देवाक गाराणें घालून सुदीप तामणकाराच्या नेतृत्वाखाला पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी आंदोलन चालू केलां। दाबोळे विमानतळ आनी रेल्वे स्टेशनाचेर टॅक्सी स्टँड आसा जाल्यार मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड कित्याक ना असो प्रस्नूय तांणी ह्या वेळार उपरासलो। तशेंच ह्या वेळार टॅक्सीकारां वांगडा थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकार हाजीर आशिल्लो। ताणें तांकां विश्वासांत घेवपाचो यत्न केलो पूण तो अपयशी ठरलो।
अन्न आणि नागरी पुरवण खात्यान जाहीर केल्ले प्रमाण गरिबी रेशे सकयल्या लोकांक फुकट धान्य दितले. दुसरे वटेन सरकारान सिलिंडराचे दर लेगीत वाडयल्यात जाल्यार हे सरकारानूच दिल्ले धान्य लोकांनी कशें शिजोवन खावप असो प्रस्न विचारीत तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी राजन डिमेलोन सरकाराचेर टिका केल्या. एका वटेन सरकार म्हणटा अशे कांय लोक आसा जांकां धान्य घेवप परवडना जाल्यार तांकां इतलो म्हारग सिलिंडर घेवप कशें परवडटलें अशें राजन विचारता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान वेगवेगळ्या विभागांच्या मुखेल्या वांगडा बसका घेवन फाटल्या वर्साचो नियाळ घेतलो. तशेंच तांचे कडल्यान प्रलंबीत कामाची वळेरी, नवीन सुदारणा आनी नवे उपक्रम लेगीत हातांत घेवपाचे निर्देश दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले. गोयची म्हादय न्हंय वाटोवपाचो वेळ आयला. पुराय गोंयकारांनी एकठांय येवन म्हादय न्हंय वाटोवपाक जाय असो उलो आल्दोंचो आमदार कार्लोस फेरेरान मारला. कर्नाटकांतल्यान व्हांवपी न्हंय जरी आसली तरी गोंयांत उत्तर वाठारांतले लोक ह्या म्हादय न्हंयच्या उदकाचेर अवलंबून आसात. आतां सगळ्या गोंयकारांनी सगळीं राजकारणां पयस दवरून एकठांय येवन म्हादय वाटोवपाचो संघर्श चालू दवरपाक जाय अशेंय कार्लोसाचें म्हणणें. नव्या वर्साक येवकार दिवचे खातीर मध्यान रातीर पर्राच्या ओपन एअर हॉलाचे पार्किंगेंत लायिल्ल्या फोगाक लागून एके मोटारीक उजो लागलो. पिळण उजो लावपी दळाच्या जवानांनी हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. ही दुर्घटना मध्यान रातीर 12 वरांच्या सुमाराक घडली. पर्राच्या एमराल्ड लॉन ह्या ओपन एअर हॉलांत पार्टी चलताली. ह्या वेळार हॉलाचे पार्किंगेंत खुबश्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो. नव्या वर्साक येवकार दिवचे खातीर रातचे जुस्त 12 वरांक तरातराचो फोग लायलो. ह्या फोगाक लागून MHNP 3684 ह्या मारुती ब्रिझर मोटारीक उजो लागलो. घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ताकतिकेन घडणुकेचे सुवातेर येवन उजो पालोवपाचो यत्न केलो, पूण ते मेरेन पुराय मोटारीचो लासून गोबर जाल्लो. नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा भौशीक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपनींनी वेवसायीक गॅस सिलिंडराच्या मोलांत 25 रुपयांची वाड जाहीर केल्या. ही दर वाड आयतारा सावन लागू केल्या. ही दर वाडीक लागून आता वेवसायिकांक सिलिंडराचे मोल 1769 रुपया इतले जाला.
ह्या हंगामातल्या पहिल्या कासवान मांद्रे दर्यादेगेर तांतयां घालपाक सुरवात केल्या. देखून मोरजी दर्यादेग उदरगती खातीर प्रतिबंधीत वाठार म्हूण हाजीर करपाची मागणी केंद्र कडेन करतले अशें रान आनी नगर विकास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. जाल्यार ऑलिव्ह रिडली कासवांची राखण करपा खातीर घटमूट वेवस्थापन आनी प्रभावी संवर्धन उपाय करपाक रान खातें सक्रीय आसा अशें ताणें सांगलें. उपरांत ह्या वाठारांत कसलेंच बांदकाम जावचें ना हाची पुराय जतनाय घेतले. हो वाठार उदरगती खातीर प्रतिबंधीत वाठार म्हूण केंद्रान अधिसुचोवणी काडची अशी मागणी मंत्री राणे हाणें सांगलें. कोल्हापुराच्या अविनाश पाटील हाका अटक करून ताणें चोरिल्ल्यो 3 दुचाकी मडगांव पुलिसांनी जप्त केल्यो. आरोप्याक न्यायालयांत हाजीर करून ताका 7 दिसां खातीर पुलिसांच्या ताब्यांत दवरला. फुडलो तपास चालू आसा अशी माहिती पीआय तुळशीदास नायक हांणी दिल्या. म्हादय वाचोवपाक भाजपाचें सरकार अपयशी जाल्या उपरांत आतां सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेवन हो विशय सुटावो करपाचें सरकार उलयता. जी चूक सरकारान केल्या तातूंत विरोधकांनी कित्याक वांटेकार जावप काय असो प्रस्न गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी केला. म्हादयचे कोफुसांव दिगंबर कामत हांणी सुरू केला. आतां तो भाजपा वांगडा आसा. ताचे खातीर तज्ञ म्हूण दिगंबराचो सल्लो घेवन म्हादयचो प्रस्न सुटावो करचो अशें विजय म्हणटा. म्हादयचो विशय खंयच्याय राजकीय पक्षाक सुटावो करपाक जावचो ना. ते करपा खातीर आतां गोंयकारांनीच खर चळवळ करची पडटली अशें विजयान म्हणलां. म्हादयचें उदक गुणान व्हरपा खातीर आमी पयलींच्यान विरोध केला. म्हादय उदका लवादान 3.9 TMC उदक व्हरपाक तांकां परवानगी दिल्या खरी, पूण ताकाच आमी सर्वोच्च न्यायालयांत आवाहन दिलां. कर्नाटकाक दिल्लो DPR फाटीं घेवचो ही मागणी घेवन हांव आनी उदका स्त्रोत मंत्री जलशक्ती मंत्र्याक मेळटले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. म्हादयच्या विशयाचेर आमी कर्नाटकाक नोटीस जारी करतले. म्हादय अभयारण्यांतले उदक गुणान व्हरपाक मेळना. देखून रानवटी जीव संरक्षण कायद्या खाला आमी तांकां ह्यो नोटीसी धाडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सोमारा कुडचडच्या पुलिसांनी पंटेमळ वाठारांत चोरी केल्ल्या पॉल चिमा आनी मुजाफर शेख ह्या आरोपींक अटक केल्या. दोगांय आरोपी कडल्यान कुडचडच्या पुलिसांनी बॅग्स आनी घडयाळ्यो जप्त केली. फाटल्या 20 डिसेंबराक पंटेमळ कुडचड्या वाठारांत रावपी अख्तर शेख हाच्या घरांत चोरी केल्ली. घरांतलीं मनशां लग्नाक गेल्ल्याचें पळोवन दोगांय आरोपींनी घरांत घुसून भांगरांच्या वस्ती सयत 70 लाखांचो म्हालवस फारायलो.
गोयच्या भाजपा सरकारान म्हादय मायेक विकली असो खर आरोप करीत खाशेले अधिवेशन आपोवन म्हादयचेर चर्चा करपाची मागणी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केली. भाजपा सरकारान अर्दवट बांदकाम जाल्लो मोपा विमानतळ आनी जुवारी पुलाचे मुद्दम उद्घाटन केला, जेणे करून म्हादय मायेचो सौदो करपाक सामकें सोंपें जातलें. तशेंच ह्या सगळ्यांत मुख्यमंत्र्याचो मोठो हात आसा अशें म्हणीत अमित पाटकारान सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. चर्चिल आलेमांव जेन्ना भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आशिल्लो तेन्ना वार्का सिंक्वेटीन 2007 ते 2011 ह्या काळान तो पूल बांदपाक हातान घेतिल्लो. कांय कारणां खातीर हो पूल पुराय जालो ना. आतां ह्या पुलाच्या कामाक परतून सुरवात केल्या, पूण थळावे लोक ह्या पुलाक विरोध करतात. तशेंच ह्या पुला खातीर 4 कोटी मोडल्यात आनी आतां निमणे वेळार सरकाराचें काम आडोवप शक्य ना अशें भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालान पळोवणी करपाक गेल्या वेळार सांगलें. साट्रे घसघशार व्हड प्रमाणात पर्यटक ट्रेकिंग करपा खातीर वतात. भोंवतणच्या दिश्टिकोणाक लागून गोंया भायले तरणाटे व्हडा प्रमाणात ट्रेकिंगाक येतात. पूण कळसा बंडुराच्या प्रकल्प मुखार गेलो जाल्यार ह्या वाठारांतले उदक उणें जातलें. हाचो परिणाम हांगाच्या सैमाचेर जातलो. सैमीक सोबीतकाय ना जातली, ताचे वांगडाच वाठारांतलो फामाद घसघसो बंद जावपाची शक्यताय आसा. देखून ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. देशाच्या नागरिकांनी भारतांत आयले उपरांत तांची RT-PCR चाचणी जावपाकूच जाय असो आदेश केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान दिला. ह्या 6 राष्ट्रां भितर चीन, जपान, हाँगकाँग, साऊथ कोरिया, सिंगापूर आनी थायलंड ह्या राष्ट्रांचो आस्पाव आसा. BF7 ह्या कोविडाच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकारान परत एकदा कोरोनाची तपासणी करप सुरू केल्या. केंद्रान आमचेर अन्याय केला ही गजाल खरी असली तरी म्हादयच्या प्रस्नाचेर सरकारान सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेवन दिल्लीक वचचें. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागणी केल्या. उत्तर गोंयान भाजपाचो प्रतिनिधी आसा. दक्षिण गोंयचो काँग्रेस प्रतिनिधी म्हूण म्हाका तांणी घेवचो. हांव सरकारा वांगडा येवपाक तयार आशिल्ल्याचें सार्दिनाचें म्हणलें.
नुने नेत्रावळे कासव धरपाक गेल्या 2 जाणांक बुडून मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण नुने नेत्रावळी वाठारांतले 4 जाण शेनवारा राती न्हंयेर कासव धरपाक गेल्ले। हातूंतले 3 जाण कासव धरपाक न्हंयेत देवले आनी एकलो न्हंये देगेर बसून आशिल्लो। कांय वरां थंयच बसून रावल्या उपरांत न्हंयेत देविल्ले अजून कशें येवंक ना म्हूण ताका दुबाव मारलो। उपरांत ताणें हे विशीं पुलिशेक कळीत केलें। एकलो फातरापोंदां शिरकून उरिल्ल्यान ताचो जीव वाटावलो जाल्यार 2 जाणांक बुडून मरण आयलें। हर घर जल ह्या येवजणे खाला 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाचे उतर मुख्यमंत्र्यान वेंचणुके वेळार दिल्ले। पूण कोरगांव सारख्या वाठारांनी लोक उदका खातीर तळमळे काडटात। 10 ते 12 दीस जाले कोरगांव वाठारांत उदकाचो थेंब लेगीत ना। थळाव्या लोकांनी सरकाराचेर तशेंच थळाव्या आमदारांचेर तिडक उक्तायल्या। पयशे दिवन पिवपाच्या उदकाची वेवस्था करची पडटा। देखून सरकारान बेगोबेग उदकाचो प्रस्न सुटावो करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। एका वटेन नव्या वर्साची धामधूम आसतना दुसऱ्या वटेन मोबायल चोरांनी दर्यादेग वाठारांत धुमाकूळ घाला। फाटल्या कांय दिसां सावन मोबायल चोरप्यांचो कागाळी वाडपाक लागल्यात। कलंगूट पुलिशेन आयतारा मोबायल चोरपी 13 जाणांक अटक केली। फाटल्या 3 दिसांत शेकड्यांनी फोन चोरयेक गेल्ल्याचो दुबाव आसा। पुलिशेन केल्ले कारवायेत 15 लाख रुपयांचे 55 मोबायल्स जप्त केले। कोलवाळे जेलींतल्या कैद्यांनी तयार केल्ल्यो चपाती सरकारी हॉस्पिटलाक, सरकारी कार्यालयांक विकपाचो विचार जेल प्रशासनान सुरू केला। बंदखण प्रशासनाकडे आशिल्ले रोटी मेकर 1000 चपात्यो तयार करतात। ते खातीर ह्यो चपाती विकून कैद्यांक येणावळ दिवपाच्या हेतान हो विचार चल्ला। गोंयांत रब्बी हंगामाक सुरवात जाल्ल्यान ग्रामीण भागांत पीक लेगीत व्हडा प्रमाणांत येवपाक लागला। शेतकारांनी पिकयल्ल्या भाज्जे सयत गांवठी वांयगी आतां बाजारांत आयिल्ल्यान भरपूर प्रमाणांत लोक खरेदी करतना पळोवपाक मेळटा। टोमाटाचे दर 25 रुपया किल इतले सवाय जाला, जाल्यार कांदे आनी बटाट 35 रुपया किलो, कोबी आनी फ्लावर 40 रुपया किलो अशे दर आसा। मेथी आनी तांबडे भाजयेची चुडी 20 रुपया एक अशी आसा। तशेंच हेर भाज्यांचे दरूय देविल्ल्यान गोंयकारांक नव्या वर्साचें हें गिफ्टूच अशें मेळिल्ल्यान तांणी खोस परगटायल्या।